आमी गीत घेवया A26 पेज नंबर 13 A20 आनी 6 पानांचो अंक 13 सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखाणोया, आनंदाचो प्रकाशोया, दारोणाचो खडोप दवरया, जिविताचो सोडून दवरया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोळा बाबा भयणो, फादर विन्संट MSFS आणि फादर मनोहर PIME आणि फादर प्रताप हांकां येवकार दिता. म्हज्या बरोबर ते मिसात तुमच्या खातीर ओरपितले. आजच्या वाचपांनी जेजू आमकां आमच्या पातकी जिवितांतल्यान पयस रावंक उगडास कोत्ता. पातकी जिवीत सोडून देवाक चिटकून रावंक, देवाचें जिवीत जियोवंक जेजू आमकां आपयता. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां ह्या संवसारांतूच स्वर्ग बासायता. तो जायते पावटी आमच्याच घरांनी आंकवारी बापूल भयण ओ सुना आनी सुन्यांची आवय, बायल आनी दादल्या मदें झगडीं जातात. पातकाक लागून गर्वान भरलेलीं आसतात आमी. कुस्केपणाचें जिवीत जियेतात, नाटकायेचें जिवीत. हे सगळे पातकी जिविताचे गूण जावन आसात. नाटकाय, आपस्वार्थीपणा, पोरजोळपण, दुसऱ्याचे पेल्याचे वस्तूची आशा, वायट चिंतनाय आनी हे देंवचाराचे वायटाचे गूण जेन्ना आमी मनशां पासून पयस वयता, आमच्याच घरच्यां पासून पयस वयता, देवा पासून पयस वयता, तेन्ना आमी पातकांत पडटा, महापातक करता. सांत पावल म्हणटा पवित्र आत्म्यांचे जिविताचे गूण जावन आसात मोग, बोगसणे, शांती, कुशालकाय, सुंदरता, संवसाराची संरक्षण. हे सगळे बऱ्या मनशाचे, बऱ्या पवित्र आत्म्यांचे गूण. तर एक गूण आमी आमच्याच घराच्या जाग्यांनी, कामाच्या जाग्यांनी उचारूंक आनी अनुभवूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. फावो ते परी आमी मिसांत वांटो घेवचे खातीर आमचे पातकांचें दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवाक विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दोयेन आयकून घे.
आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकाची सुरवात. रामाताय गांवांत सुफितानाच्या कुळांतलो कोण एक दादलो आसलो. तो एफ्रामाच्या दोंगरी गांवांत रावतालो. ताचें नांव एल्कान. तो जेरोहमाचो पूत आनी एलिहुआचो पूत. एलिहू तोकुचाचो पूत. तोहू सुफाचो पूत आनी हो गांवान एफ्रायमाचो. ताका दोगी बायलो आसल्यो. एकाचें नांव आना आनी दुसरेचें पेनिना. पेनिनाक भुरगें आसलीं पूण आनाक नासलीं. तांचो घरकार वर्साच्या वर्सा दोलबारांचो सर्वेस्पराक बोजूंक आनी योद भेटोवंक आपल्या नोकरांताव सिलो दोंगरार वेतालो आनी थंय एलीचो दोग पूत होफनी आनी फेनेत्याक सर्वेस्पराचे यादनीक कशें तांची सेवा करताले. आपलो योद भेटयतालो त्या दिसा एल्कान पेनिनाक आनी ताचे भुरग्यांक ह्या योजनांतले जायते वाटे दितालो. पूण जोरूय तो आनाचो चड मोग करी तोरूय तो तिका एकूच वांटो दितालो कित्याक सर्वेस्परान तिका भुरगें दिवंक नासलें. आनाक सर्वेस्परान भुरगें दिवंक ना देखून तिचे विरोध तिका किणकोण करूंक बोगोर तिका सोतयताली आनी अशें वर्साच्या वर्सा घडटालें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतात तितलेय पावटी अशी ती आनाक सोतयताली. ह्या पासत आना रडटाली आनी कांयशी केकाल नासली. तेन्ना एल्कान तिच्या पोतीन तिका म्हणलें, आना तूं कित्याक रडटाय आनी कित्याक जे हाय काय नाय इतलें कोंतींत तूं कित्याक बुडलाय. 10 भुरग्यां परोस हांव तुका चड न्हय. देवाचें उतोरें. देवाचें बुडोवपाक. आमचो जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. म्हणया दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तोलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सोबे माजार सोगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगावण्यो पावतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत ताच्या मार्गां बिडी बोंदे जेरुजल्या सोबे माजार सोगले ताजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक कितल्यो आंगावण्यो पावतलो. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया.
जेजू म्हणटा, काल बोरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे सोपे आसूं. मार्क प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जुवांक दवरून कैदी केले उपरांत जेसू गलिलायाक गेलो आनी थंय देवाचे शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काल बोरलो आनी देवाचे राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदम तो गलिलायाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते कारवी असले. ताका ताणें देखले आनी जेसून ताका म्हणले, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक दवरतात तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळां थंय सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदवाचो पूत जेकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओडयार आपल्या रोंपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदवाक आपल्या बापायक बाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर ओडयार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, जुलयाच्या 20 तारखेक 1969 जुलय 20, 1969 नील आर्मस्ट्रॉंग हो एस्ट्रोनॉट चंद्राचेर देंवलो तेन्ना ईगल नांवाचे वाहन मॉड्यूल ह्या वाहनांतले देंवता आसतना पयलेंच पावल तो चंद्राचेर मारता तेन्ना अशें म्हणटा, हें मनशाक एक ल्हान पावल जावन आसा, पूण मनशा कुळाक ती एक व्हडली उडकी जावन आसा. A small step for men, but a giant leap for humankind. थोड्या मनशांक ह्या उतराचो उगडास आसतलो, पूण जायते जाणांक ह्या उतरा फाटल्यान जी शक्ती आसा, स्फूर्ती आसा, त्या शक्तीची, त्या आत्म्याची तांकां उगडास एकदम भर उगडास आसा. आनी ह्या उतरांनी जेजू गालिलियाक आपले आपोस्तल कार्य सुरू करता तेन्ना मार्क इव्हेंजलिस्ट ताची उतरां रेकॉर्ड करता. काळ नेमलोलो काळ भरलो, स्वर्गीचें राज येवचें आसा. जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान परगट करात. काळ भरलो, जेजू आयलो, संवसार पवित्र केला, पूण आमी मनशां पातकांतली मेकळी जाल्यान पातकी जिवीत बदलना काय? आनी बदलूंक ना जाल्यार कित्याक आमी बदलूंक शकना? पयले वाचपानूय आमी पळयलां कशे भाशेन पेनिना ही एल्कानाची दुसरी बायल, तिका भुरगीं जालीं आनी अन्ना ताची पयली बायल एक भुरगीं नासलीं. देखून ही पेनिना ती अन्नाची किकोंत करून तिका त्रास करताली.
स्वतायताली हें पातक जायते फावटी आमच्याच घरांनी आमच्या भयणीचे भावाची वा आंकवारीची भयणी भावा भयणीची आमी किकोन करता तांकां त्रास दिता वो सून आनी सुनेची आवय मदें सदांच झगडी कित्याक सून गर्वान भरली आसता आनी आवयची किकोन करता सो गर्व आपस्वार्थीपणा कुसकेपणा दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा दवरप ही सगळे पातकाचे गुण आनी जेन्ना आमी आमच्याच घरच्या पासून पयस वयता देवाकूय आमी मान दिनात मिसाक वचनात पातकाचे बोगसणे मागनात तेन्ना देंवचाराक खुशी जाता वायटाक खुशी जाता आनी ते उदीक उदीक आमचे जिवीत इबडावंक वायटाची खुशी सो देवा लागीं आमी मागुया की देवा बापा तुज्या पुताक एक सुर्या कसो फुडो करून आमचे काळोखांतल्या पातकी जिविताक पयस दवरूंक आमकां कृपा आमी मागुया. आमी गीत घेवया C15 पेज नंबर 34 C15 पानांचो अंक 30 आनी 4 देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सोबाम दिला सोबाम सामी मोगान केली मिटोनेचो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सगळीस्पोर मानून घेवं. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक आनी बारकां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सवय सगळी रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. स्वयंबान कोरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोसनी वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोवला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी आतां ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी शासनी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawa tasogu porgo tuya. Somia Jesu, ami lono ani vashi Te pieta, te pauti, nuevo Jesús, ami tuje moron porgo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका पिर्द मोगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बोरवाचो दवरून मेळ्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेळ्यान समजताक तुजे परजोलीत मुखामोल पोलिंग फावो कर. आम्हा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवा मारये देवाची माई संगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्वकाळी तुका मानवलियान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं, एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका बळयकी मेळटली. आमी गीत घेवया D28 पेज नंबर 62 D20 आनी 8 पानांचो अंक 60 आनी 2 म्हज्या जेवणाक येयात.
म्हज्या जेवणाक येयात भाव भयण खोशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात खोशी दादो सायात म्हज्या जेवणाक येयात भाव भयण खोशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात खोशी दादो सायात जेसू जिवीत जावदी जिवीत आमचें जेसू जिवीत जावदी जिवीत आमचें. तूं सर्वेस्परा जिविताची झर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. प्रार्थया. सोरपदवेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूकाय. सान फ्रांसीस शावियराक मागणें. सान फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सकटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वागांटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95, F20 आनी 1 पानाचो अंक 9 आनी 5 संवसारांत वचूंक जाय. आयकल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोवचना संवसारांत
A103, page 47. A103, let me live in your house, O Lord. Let me live in your house, O Lord. A103, page 47.